प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 24वी चीट 35 ते 40 पर्यंत 35 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि त्या दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आणि कशे भाशेन उंडो मोठा आसतना आपणे ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. अशें उलयता थंयच आसतना खुद जेजू तांच्या मदकत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तो एक भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात कित्याक आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका मांस आनी हाडां आसात म्हूण तुमी देखतात तशें भुतांक आसनात. अशें उलोवन ताणें आपले हात आनी पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेन बरोवन ती अजून दुबावताली आनी इतली थटाकलेली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितेंय तरी खावंक आसा? ताणें ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजेर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमच्या सांगाती हांव अजून आसलो तेन्ना तुमकां सांगलेलें तें हेंच. मोइसेसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयल्लें आसा तें सगलें देवाचे कुशे प्रमाणे संपादून येवचें आसलें. मागीर शास्त्राचो ओठ समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयल्लें आसा तें अशें, क्रिस्त खुर्स मरोन सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत मोन बदलप आनी पातकाचें बोगसणें सगल्या पोरजांक परगट जातलें. तुमी ह्या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू जेन्ना आयचें शिवर्तमान काबार जातात, आमी 40:08 वडीन कितें वाचता. जेजू म्हणटा शिसांक, तुमी ह्या घडणेची साक्षी दिवंक जाय. तुमी ह्या घडणेची साक्षी दिवंक जाय. भाव भयणीनो, कसली घडणी घडली, कितें घडलें? ह्या शिवर्तमानान जेन्ना आमी आयज वाचता, जेजू आपल्या शिसांक पयलेच पाट जेन्ना पुनर्जीवन जाता, तो आपल्या शिसां कडेन येता आनी शीस घाबरतात, कित्याक ते आजुनूय सजमनान की जेजू पुनर्जीवन जाला. आनी जेजू तांचे बरोबर थोडी मासली खाता, भाजलेली मासली खाता. तो तांकां आपले हात पांय दाखयता. तो तांकां सांगता की हें म्हजे बरोबर जें घडलें तें सगलें घडपाचें आसलें. तो म्हणटा बरयल्लें आसलें तें अशें घडलें की क्रिस्त कोश्ट मरून सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताचे नांवान जिवीत मोन बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या पोरजांक परगट जातलें. आनी तेन्ना तो म्हणटा, तुमी ह्या घडणेची साक्षी दिवंक जाय. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान देंवतो ह्या संवसारान येवन मनशां भाशेन जियेलो. आमच्या पातकां पासत आमचे कोश्ट मरण बोग ताणें सोंसले. तो खुर्सार आमचे पासत मेलो. आमी जेन्ना सतमानता म्हणटा हें सगलें आमी उलयता. केन्ना आमचें मन, आमचें काळीज दुसरेच कडेन आसता. आतां आयज मिसाक आमी वेतले हांव, थोडो लोक ऑनलायन मीस आयकतलो टीव्हीचेर, कित्याक थोड्या जाग्यांचेर मीस ना, बंद केलां. आनी देखून आमी ऑनलायन मीस आयकतले हांव, हें देवाचें उतर आयकतले हांव. कितले पाटी वर्साच्या वर्सा आमी ह्याच दिसा 2 सुमान जावन हेंच शिवर्तमान आयकता. पूण आमी आयकतले हांव, आमच्या कानान एका कानान आयकतले हांव, दुसऱ्या कानान सोडटले हांव. आनी जेजू आयज जेन्ना शिवर्तमान म्हणटा, तुमी ह्या घडणेची साक्षी दिवंक जाय. भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी ह्या नियाळ करुया बरे भाशेन. ह्या वेळार संवसारान कितें घडटा? हें कोवीड जालां, वायरस चलता, कितलो लोक मरता, कितले लोक हॉस्पिटलान गेला, कितलो लोक ह्या त्रासान पडला. थोड्या लोकांक ज्या लोकांक कोवीड जाला तीं घरा रावल्यान, थोडो लोक भायर वचोंक सोदिना भिरांतीक लागून.
थोडो लोक जो बरो ना ती हॉस्पिटलान आहा, जो लोक थोडो हॉस्पिटलान आहा तांकां जागो ना हॉस्पिटलान, कित्याक इतलो लोक थंयसर भरला. आनी जेन्ना भाव भयणीनो हें जें वायरस येता, हें जें आमच्या जिवितांत सगल्यो घडणी घडटा, आमी कितें चिंता, आमी कसले घडणेची साक्षी दिता, आमी आमच्या तोंडांतलें कितें उतर सुट्टा. भाव भयणीनो, हें जें वायरस आतां जालां, हें आयज काल जावंक ना, आतां 1 वर्स जालें. ह्या वर्सान जेन्ना हें वायरस कॉमेस जाल्लें, आमी खरेंच ह्या देवाच्या उतरान रिगून रावल्या. आमचो भावार्थ वाडूंक गेला, आमी फकत देवस्पण केलां, हें केलां तें केलां, ऑनलायन आयकल्या, पूण आमच्या मनान कसलेंच आमच्या काळजांनी देवाचें उतर रिगूंक ना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें वायरस पोत्तून येता, जोरांत येयलां, आमच्या काळजान देवाचें उतर ना, आमच्या काळजान भिरांत आहा. देखून आमी फकत आमच्या तोंडांतलें कितें उलयता, कसली साक्षी दिता, जें घडटा. इग्रोज मात बंद जाल्या, ह्या दोतोरान हें सांगलां, सायंटिस्टान हें सांगलां, आमचे मिनिस्टर हें सांगतात, ते सांगतात, हे सांगतात, जी भिरांत पडल्या, हेंच आमी आमच्या तोंडान उखटा. आनी आमी खरेंच साक्षी जेजून जें घडली आमच्या संवसारांत, ही साक्षी दितांक जायत. भाव भयणीनो, आमी फकत हें देवाचें उतर आयकतलें आयज. आमी उतर आयकतलें की तुमी ह्या घडणेची साक्षी दिवंक जाय. कसल्या घडणेची? की जेजू ह्यो संवसारान येयलो, खुर्सार आमचे पासत मेलो, तो पुनरुज्जन जालो, आतां तो जीव दिव आमचो. जेजू जावन आसा जीव दिव, ताजें उतर जावन आसा जियें उतर. भाव भयणीनो, जेजू मेलो, ताका पुरलो, तो पुनरुज्जन जालो, आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक तो बसला आनी आमचे पासत तो मागणें करता. हें आमी सदां आमच्या मिसाक हांव सतमंता म्हणून म्हणटा. पूण खरेंच आमी फकत उतरां उलयता, आनी जेन्ना आमचें मीस जालें, आमचें देवस्पण जालें, आमी भायर वता आनी आमी साक्षी कसली दिता की हाका कितें जालें, ताका कितें जालें, हो मेलो, तो मेलो, वायरस वाडटा, आमी सगल्या घरान आमी हुंदरा भाशेन बसता. खरेंच आमी ही साक्षी दिता की खरेंच जेजू जिवो जाला म्हणून. खरेंच जेजू फकत मेलोलो देव न्ही, तो आमचे पासून मरोन पुनरुज्जीवन जाला. ताणें आमचे कडेन आंच बोडवे दवरल्यात. ताणें सांगलां आमकां, तुमी म्हज्या उतराचेर बावर दवरला, हांवें तुमची सगळी पिडा घेतल्या. मातवाची 8वी चीट 17वी ओळ, तो म्हणटा, जें प्रवादान बरयलेलें तें सगळें जेजून घडून हाडलें. ताणें आमची सगळी पिडा घेतली, सगळे कोश घेतले, आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर बावर दवरता, आमकां ती पेकोवणी फावो जाता. सान पेद्रून बरयलां, पयली चीट पेद्रूची, दुसरो चॅप्टर 24 ओळीन, तो म्हणटा, ताच्या गायांनी आमची पेकोवणी जावपाची ना. आमकां गरज ना देवाक मागणें करपाक. आतां ह्या दिसांनी कोवीड चलता, आमी फकत मागणें करता, देवा हें कोवीड वत, देवा आमकां पेकोवणी दी. आनी तो जेजू आमकां सांगता, हांवें तुमकां पेकोवणी दिली, फकत भावार्थ दवरात आनी आर्गां आनी वाखाणणी दिवन ही पेकोवणी तुमकां फावो करात. पूण भाव भयणीनो, आमचें ह्या दिसांनी कितें चलता, आमची चर्चा कितें चलता, आमचें डिस्कशन कितें चलता. आरे कितें कोवीड घेवंक वॅक्सीन जाय, आमी कसलीं वखदां घेवंक जाय, आमी कितें करूंक जाय, कसलें भाव भयणीनो, फकत आमकां गरज ह्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक. जेजून आमकां पेकोवणी दिली. ताणें आमचे 2000 वर्सां पयलीं ताणें खुर्सार आपली कोवीड आनी हें वायरस सगळें घेतलें आनी आमचे पासून तो मेलो, आमचें मरण मेलो. जेन्ना आमी त्या उतराचेर आमी बावर दवरता, तेन्ना आमकां कसलेंच कोवीड जावचें ना. तेन्ना आमकां बरी भलायकी आसतली आनी आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक की आमी खरेंच जेजूचे पाटलावजार म्हणून, खरेंच आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावल्या म्हणून ही साक्षी आमी दितल्या. ना तर ह्या संवसारा भाशेन जी आतां सगळे लिंपून रावल्या, त्याच भाशेन आमी तेंच कोत्तले. आनी ही साक्षी जी आमकां जेजून सांगलें दिवपाक, ही आमी दिवपाक पावचें ना. आयज ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया, आमचें मनाची नडसोडणी करुया, ह्या देवाच्या उतरान आमी रिगून रावुया. आनी ही जी घडणी घडल्या आमच्या जिवितान, की खरेंच जेजू आमचे बरोबर, ताणें आमकां बरी भलायकी दिल्या. ही कोवीड इतलो लोक मरता, पूण आमकां भलायकी बरी दिल्या. खरेंच तो आमचे बरोबर आहा. ताणें आमचे आंच बोडवे आमचे बरोबर दवरल्यात की आमकां कसलेंच वायट जावपाक ना म्हणून. ही साक्षी आमी फुडें दिवपाक आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक जेजूचो
आमच्या सोगींच्या बाबाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस हांव आवडटा.